येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन आनी हांव तुमचो इश्ट परेश परब परत एकदा इश्टानू आमचो DGP डॉक्टर आदित्य आर्यान कला अकादमीन सिंघम पिक्चराचो एक स्पेशल शो दवरलो. खासा पुलीस ऑफिसरा खातीर हो शो आसलेलो. DGPच्या मतान सिंघम पळोवन तरी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान थोडे तरी सिंघम तयार जातले अशें DGPक दिसता. ताणें तो शो अरेंज केलो. सो पुलीस ऑफिसर हाजे फुडले तांच्यांनी कितें केलें, थोड्या दिसांनी आर्या पिक्चराचो एक स्पेशल शो दवरलो आनी DGPक सांगलें तूं पयलीं आर्या जा मागीर आमी सिंघम जाता. म्हणजे कितें सांग, स्टायल साऊथ ऑपरेशन पुरा नॉर्थ वाफू फू वाफू. ओके इश्टानो, वास्को म्युनिसिपालिटीन कोण म्हणटा कामकाज जायना, कामकाज जाता आनी कामकाजा शिवाय हेर दुसऱ्यो गजाली जाता. बऱ्यो बऱ्यो गजाली बऱ्यो. फाटींच मनीश आरोलकराचो बर्थडे म्युनिसिपालिटीची मिटींग चालू आसतना मदींच सेलिब्रेट केलो. कोणें हाडलो बर्थडे एजेंडार, सॉलिड बोवाळ जालो तेजेर. पळोवया कितें जालें तें. हो बर्थडे अजेंडाचेर कोणें हाडलो असो प्रश्न ऑपोजिशन कावन्सिलरांनी विचारून चेअरपर्सनाक धारेर धरलो. आमी ऑपोजिशन कावन्सिलरा कडेन उलोवया. नॅनी डिसोजा आसा आमच्या बरोबर. नॅनी या. मनीश आरोलकराचो बर्थडे मिटींग चालू आसतना सेलिब्रेट केलो म्हणून तुवें ऑब्जेक्शन घेतलां, खरी खबर? And I don't understand how this has come on the agenda, and I had asked my counsel because I wanted to know who had proposed it and how it has come in the agenda. कोणें हाडलो मनीश आरोलकराचो बर्थडे अजेंडाचेर कोणें हाडलो? वास्को म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन सुचिता शिरोडकराक विचारया. मॅडम, मनीश आरोलकराचो बर्थडे अजेंडार तुवें हाडलेलो? हय. हांव जाणासलो ही आसतली. बरें, ह्या फुडें म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगा दरम्यान बर्थडे सेलिब्रेशन कॅन्सल अशें सगळ्या कावन्सिलरांचें म्हणणें आसा. तुमी कितें म्हणटा हाचेर? ते सगळ्यांचे जर डिसिजन आसा ते कॅन्सल करपाचें जाल्यार म्हाजें तें डिसिजन कॅन्सल करपाचें. सगळ्या कावन्सिलरांक घेवन फुडें वचपी. आनी तुमकां ड्रम्स बी वाजोवपाक येता कितें? पयलीं तुमी ड्रम्स बी वाजयताली? हय. आय न्यू इट जाणा आसलो हांव. कळ्ळेंच तें म्हाका. मेजा बडयताली पळय तेजेरूच कळ्ळें ही पयलीं ड्रम्स बी वाजोवंक जाणा. आमचे जाणटेले आमकां सदांच सांगताले की प्रयत्न अंती परमेश्वर. परमेश्वर कित्याक? आतां हांव ती म्हण चेंज करूंक सोदता पळय. प्रयत्न अंती पाटणेकार, प्रयत्न अंती जुवारकार अशें आतां एक नवीन म्हण तयार जावपाक लागू शकता आनी ही म्हण आतां वाडत वयतली. फायनली 8 वर्साच्या भरपूर यत्नांक यश आयलें आनी पाटणेकाराक काँग्रेसीन हाडपाक कोणाक तरी यश आयलें रे बाबा. आमी नकळो कोणें हाडलो ताका? आमी नकळो. बरें, ताका कोणें हाडलो, कसो हाडलो, कित्याक हाडलो, कितें सांगून हाडलो, हे सगळे प्रश्न तुमच्या मनान घुटमळटात. हांव जाणा, म्हाका कळटा म्हाका. पण तुमी कित्याक भितात? ह्या सगळ्या प्रश्नांचे जापो तुमकां हांव हाडून दिता न्हू. मैं हूं ना किसका है ये तुमको इंतजार. बरें, हांव राजेशा कडेन उलयता आनी तुमकां सांगता. जस्ट इमॅजिन. राजेश, म्हाजो एक प्रश्न. तुका काँग्रेसीन कोणें ओडलो त्या मनशाचें नांव सांग. आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे. म्हणजे बाबान एक एक करून ऑपोजिशनाच्या आमदारांक ओडून हाडपाचें, तांकां काँग्रेसमॅन करपाचें अशें एक वातावरण तयार केलां. सारकें मरे? तशें काय सिच्युएशन वातावरण तशें काय सध्या तरी ना. हे तुमकां सगळ्या पत्रकार मित्रांक सगळ्यांक खबर आसा. ना आमी अशें आयकलेलें, जस्ट इमॅजिनान अशें आयकलेलें की विश्वजीत राणेन खंय प्रतिज्ञा घेतलेली की ज्या ऑपोजिशन आमदारांनी असेंब्लीन ताका पी ह्या प्रश्नांचेर आनी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्या प्रश्नांचेर ताका त्रास केल्ले त्या सगळ्या BJP आमदारांक तो काँग्रेसमॅन करून येतलो अशी तांणी प्रतिज्ञा घेतला. हें आमकां खबर कळ्ळें. ही खरी काय म्हणटा हांव? हांवें सांगना तुमकां. ते कितें म्हणटात, ते भाजपान रावन कामां जायना म्हणटा कसलीच आनी कसलीच जोड ना अशें कांय भाजपा आमदारांचें मत आसा. सारकें न्हू? कांय आमदारांचें तुमचें मत आहा न्हू? हें म्हजें पर्सनल मत आसा. म्हजें पर्सनल मत अशें म्हटलें. पळय, आयज ह्या खातीर आयज बिचोलेन हीच चर्चा चालू आसा. बिचोलेच्या काना कोपऱ्यान हीच चर्चा. कोण म्हणटा राजेशान 2 करोड घेतले, कोण म्हणटा राजेशान 5 करोड घेतले. अरे घेतले तर कितले घेतले तुवें करोड सांग? घेतल्या तुवें जाल्यार कितले करोड घेतल्या?
कशें आसा की सगळ्योच गोष्टी काय हांव ओपनली हांव व्यक्त करूं शकना. काही गोष्टी थोड्यो लिपोवच्यो पडटा न्ही. हां कितें म्हणटा कळ्ळें आमकां आसूं कोणाक सांगपाचें ना 5 मरे 5 कोणाक सांगपाचें ना. बरें डू यू थिंक मनोहर पर्रीकर वील फॉरगिव यू फॉर दीस? मनोहर पर्रीकर वील फॉरगिव यू? आय एम होपफुल फॉर दॅट. आय एम होपफुल. मे गॉड सेव्ह यू फ्रॉम पर्रीकर. मनोहर पर्रीकराक हेजो सॉलिड राग येयला आसतलो कितें येयलाच. चुकोन सुद्दां ताच्या फुड्यान वचो नाका पर्रीकराच्या, सांगता तुका. नो कमेंट्स. नो कमेंट्स किधर राजेश? तुमने विश्वासघात किया है बिचौले के उन मतदारों का. तुमने विश्व जीतने के लिए एक छोटा सा विश्वासघात ये किया है. तुमने विश्व जीत लिया होगा इस तुम्हारे स्टेप से, लेकिन विश्वासघात किया है बिचौले के उन तुम्हारे सपोर्टर्स का. तुमने विश्वासघात किया है. म्हाका एक सांग, तुजो बर्थडे बी लागीं पावला खंय? बर्थडे आहा तुजो आतां केन्ना? बर्थडे आसा. बर्थडे लागीं पावला. आसूं बर्थडे आसलो म्हणजे आमकां कितें आहा बर्थडे बी, आनी तूं आपयलें म्हणून आपयल्यार आमी कितें येनासतना रावचें ना न्ही म्हणून कितें बर्थडे आमी कितें सत्य ते सत्य न्हू. हांव विचारतलो तांकां आनी बर्थडेक तूं म्हाका कितें गिफ्ट पॅकेट बी दितलो हांव कितें रावतलो. म्हाका सांग आतां तुका हें सारकें दिसता? विचार कर राजेश, हें तुका सारकें दिसता? तुज्या ह्या काँग्रेस एंट्रीन तो नरेश सावळ जेणें बिचोलेन काँग्रेस पार्टी 700 मत ते 7,000 मेरेन येयली, तेचेर अन्याय न्हू हो. आतां तुका टिकेट दिता म्हणटाले मागीर तेका कितें तर? इतली वर्सां ताणी कार्य केलां न्हू. तूं विचार कर राजेश, हें सारकें काय कितें, रॉंग काय रायट? विचार कर राजेश, विचार कर. म्हाका एक सांग बरें, म्हाका एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न विचारपाचो आसा तुका. डीड यू हॅड ब्रेकफास्ट टुडे इन द मॉर्निंग? सो जर तुवें ब्रेकफास्ट काँग्रेसीच्या ऑफिसान घेतला जाल्यार हेचो अर्थ अशें जायना की तूं डिनर परत आपल्या पयलींच्या पार्टी ऑफिसान घेवं शकना. देर इज ऑलवेज डोर्स आर ओपन, डाइनिंग टेबल इज सेट. अरे अगर सुबह का ब्रेकफास्ट शाम को लौट कर आए तो उसे ब्रेकफास्ट नहीं कहते, उसे अन्ना का फास्ट कहते हैं. सॉरी, उसे फास्ट ट्रॅक कहते हैं. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, राजेशा कडेन आमी उलयले आता दुसरो कंटेंडर जो आसा नरेश सावळ, ताचे कडेन आमी उलोवन पळोवया. नरेश बाब, राजेश काँग्रेसीन येवप हाचेर तुमचें रिएक्शन कितें? स्ट्रॉंग रिएक्शन दी, कडक शब्दान रिएक्शन दिया. नरेश बाब सांगा तुमचें कितें रिएक्शन? आयज काँग्रेस पक्ष बिचोलेन मजबूत जाल्लो आसा आनी इतलो मजबूत जाला की ह्या फावटी काँग्रेस पक्षाक निश्चित विजय आसतलो. स्टॉप. कितें उलयता हे? कितें उलयता तुमी? कर्माबू, म्हणजे तुका राजेश काँग्रेसीन जॉयन जावप हाचेर तुका मात लेगीत दूख ना? तुका कांयच प्रॉब्लेम ना? जर एखादो मनीस जर काँग्रेस पक्षान जर जॉयन जाता जाल्यार आनंद आसा. आमकां काय प्रॉब्लेम ना काँग्रेसीन जॉयन जालो जाल्यार. कितें चल्लां रे सगळें? नरेश सावळूच जर बिंदास आसा जाल्यार आमी तरी कित्याक टेन्शन घेवया बेश्टे? आनी कितें? मनोहर भाई विचारया बरें. मनोहर भाई, दयानंद सोपटे सुद्दां काँग्रेसीन वता खंय अशें कितें आयकलां आमी, खरी खबर? दयानंद सोपटे काँग्रेसीन वता? तुका कितें विचारता? तो हांगा बसला. नाकाच जाल्यार आतां हांव विचारत ना जा. हांव विचारीत ना जाल्यार हांव बाबाक विचारता. ह्या सगळ्या पिक्चरा फाटल्यान जो मनीस आसा पळय बाबा, दयानंद सोपटे काँग्रेसीन हाडल्यार कशें कितें? हाव डू यू थिंक? म्हणजे तेका तुमच्या सायडीक ओडप कशें कितें? He has a good reputation, good name, and he is a good human being most of all, and such people should join the Congress party. इश्टानो, सोपटेचो फीडबॅक जरी डाउटफुल असलो तरी आमी 599898 हाचेर आयिल्ले फीडबॅक्स पळोवया. जॉन गोम्स कुमार जुवेजान म्हणटा, हाय परेश, आय एंड माय सन रियली हॅड अ ग्रेट फन वॉचिंग युअर प्रोग्राम. ऑल दी बेस्ट. थँक्यू जॉन. शेन म्हणटा, परेश कंटिन्यू युअर जस्ट इमॅजिन फॉर 1 hour. नॉट पॉसिबल, सगळे प्रोग्राम आमच्या आपापावर आसता. तरी सुद्दां हेजेर विचार करूं येता. तर इश्टानो, ह्याच बरोबर आमचो आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता. परत मेळुया फुडल्या मंगळारा. तो मेरेन तुमचो मोग आसूनी. देव बरें करूं.